मी मानाचे वाती म्हणटले हांव तुमचें नांव आपयता आसतना तुमी मुखार येवन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. स्पॉन्सर राहुल्यांक मिसाच्या अकरेक मानाची वात आमी दितले हांव. आतां गवळीक मंडळीक आनी मुद्दाम राहुल्यांक मानाची वात म्हणटलो. फिरगज गौळिक मंडळीचे संदे उपाध्यक्ष श्रीमती ऐडा डिसोजा, कार्यदर्शी श्री स्टॅनली मिनेझस, 20 आयोगांची संचालकी श्रीमती जेनेविव लोबो, श्रीमती प्रिसिल्ला आळवा, श्री लॅन्सी फर्नांडिस, श्रीमती पूर्णिमा क्वाड्रस, श्री वनील अंद्रादे, श्रीमती ग्लैडिस मिनेझस, श्री हेनरी फुटाडो, श्रीमती लवीना फुटाडो, श्री जॉन पाउल मिनेझस, श्री एडविन मेंडोन्सा, श्रीमती विनुता नोरोन्ना, श्री प्रिंस्टन पिंटो, श्री संजय अंद्रादे, श्री संदीप अंद्रादे, श्री डेनिस लसरादो, श्री स्टीवन पिरेरा, श्रीमती लोलिटा पिरेरा, श्रीमती यौजिन लसरादो, श्री जॉन मेंडोन्सा, श्रीमती रोशन डिसोजा, श्रीमती रेशमा फर्नांडिस, श्रीमती शोभा मेंडोन्सा, श्रीमती लीजी मिनेझस. आता फिरगज आर्थिक मंडळीचे संदे श्रीमती ऐडा डिसोजा, श्री स्टॅनली मिनेझस, श्रीमती जेनेविव लोबो, श्रीमती शोभा मेंडोन्सा, श्री संदीप अंद्रादे, श्री संजय अंद्रादे, श्रीमती सोनिया डिलीमा. आता फेस्ताचे मुर्दोम दिल्ल्यांचे नांवां लिओ जेस्सी डिसोजा लुड्सवार्ड, आल्विश लिओनोरा फर्नांडिस कॉन्सेप्ट वार्ड, सारा बाइंदूर, विल्सन रोशन डिसोजा रुजर वार्ड, लिओनिश बार्बोजा कलत्तूर, हेलेन फर्नांडिस मूडुबेल्ले, कैसियन फिलोमिना डिसोजा, विल्सन विल्मा लुइस मिलर वार्ड, रेमंड फुटाडो एंड फैमिली मिलर वार्ड, मैथ्यू शालेट पिंटो लुड्स वार्ड, आविश एंड अविल पिरेरा मिलर वार्ड, रीटा अंद्रादे कॉन्सेप्शन वार्ड, मेरी डिलेमा रुजर वार्ड, लॉरेंस एंड सिलेस्टिन डिसोजा मिलर वार्ड, डैरेल एंड निशा डिसोजा मिलर वार्ड, इवी एंड स्टीविया Carvalho, Australia, Teresa Di Mello and family, Conception Ward,
Namita and Kenisha Fernandez, Rosary Ward. Reshma Fernandez, Rosary Ward. Valerian Picardo, Fatima Ward. Robert Shanti Miranda, Lourdes Ward. David and Annie Was, Padukone. Stanley Gladys Menezes and family, Fatima Ward. Flavia Matthias, Ruzaivado. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आता आमी पेस्ताचें दाबाजीक मिसाचें बलिदान भेटयतलो. मिसाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. जितन विल्मा आनी जायन नोरोना काळासा. डेनिस जोसेफ फर्नांडीस कालमाडी. विल्सन मारिया लुवीस सस्तान. जेनिस आनी फ्रँकलिन फर्नांडीस बारपूर. क्लॉड आनी रेशमा डिसोजा सांताकट्टे. वियोना फुर्तादो सांताकट्टे. वेनिसा डिमेल्लो कालमाडी. ब्रायन पेरेरा सुरतकल. ऑल्विन रॉड्रिगस सुरतकल. अश्विन एन्ना अनिश रॉड्रिगस सुरतकल. निहाल आनी नील ऑलिवेर तोट्टम. केविन प्रतिष्ठ आनी केनिन डिसोजा सांताकट्टे. लेन्स्टन कार्डोजा उद्यावर. आयरिन डिसिल्वा आनी कुटुंब सांताकट्टे. सेलेस्तीन मेनेजेस मूडुबेळे. पौस्तीन आल्वा आनी कुटुंब. सोनिया संदीप डिलिमा आनी कुटुंब कालमाडी. रीमा लोबो मैंगलोर. लुयेला लोबो मैंगलोर. जॉन आनी लुयेला लोबो मैंगलोर. श्वेता रियोन लस्रादो सांताकट्टे. जॉयल फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टम. लीना पिंटो आजेकार आनी लेस्ली कोर्दा आनी कुटुंब बॉम्बे. She might say
उलो माता माये आमी तुझी भुरगी मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी जाऊन बापा एकटाय झाल्या तुझी विचित्रत्यानी अर्था बिनभाषी काळजान गीता गाता सगळी जीवनात वाटो आम्ही घेता कुटुंब आमची तुझ्या मोगान सदांच तू बर बापा तुझे कृपे सगळी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बर बापा तुझे कृपे सगळी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान तुवीं स्नानांत आमकां जिवीत दिलाय तुजी भुरगीं जावन आमकां केल्याय क्रिस्ता मोगांत आमकां सणवण दिल्याय सर्गीच्या राजाची दायची केल्याय कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बर बापा तुझे कृपे सगळी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बर बापा तुझे कृपे सगळी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मोगचनो आज आम्ही स्टेला मारिस फिर्गस कालमडीची फिर्गस घरा आमच्या फिर्गजेचे वार्षिक परब आचरण करता आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन फेस्तच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सर्व याजकांक धार्मीक भयण्यांक सैरदेऱ्यांक मरयेच्या भक्तिकांक आनी सर्वांक बरो येवकार मागता आयच्या दिसा आमी जेजूक तेंपलांत भेटयल्ली परब आचरण करता मोरी आपल्या चेरक्या भुरग्याक जल्म दिवन 40 दिसा उपरांत आज जेरुजलेम तेंपलाक वचून मोइजेच्या नियमशास्त्राक काल जावन आपल्या शुद्धीकरणाचे रिती प्रमाणे आपल्या भुरग्याक तेंपलांत भेटयता आनी दुबळ्यांनी पाळीजे जाल्ल्या रिती प्रमाणे एक जोड कोवडे वा 2 पारव्यां पिलां बलिदान जावन भेटोवन आयिल्ले फेस्त पवित्र सभा आचरण करता आज आमच्या फिरगजेचे वार्षिक परब
आम्ही आचरण करत असताना आमची फिरगस कुटुंब देवाक समर्पिया आणि क्रिस्तचो उजवाड जावया म्हणलो संदेश नियाळ करता जेजू ताचे समर्पण समजून संवसाराचो उजवाड जावन जियेलो आमच्या पवित्र स्नानांत देवाक समर्पिल्ल्या दिसा आमच्या हाती पेटलेली वात दिवन संवसाराचो उजवाड जावचे मिसाव दिला आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडून आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या खातीर देवाक अर्घ दिवया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत सांगाता मेळलेले आमी आमच्या पवित्र स्नानाचे समर्पण जियो क्रिस्तचो उजवाड जावं मोरये मायेची ससाय मागया मोगाच्यानो दर्या सुकूर स्टेला मारिस आमची माय हिची परब आज आमी आचरण करता देवान मोरये माये मुखांत्र आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत देवाक आज आमी अर्गां दिवया तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटयतना सर्व आमची तेसावां मागणी आशा आत्रेक ताच्या समोर आमी दवरया आज पवित्र सभा जेजूक तेंपलान भेटयलेली परब आचरण करता आमचें जिवीत आमची कुटुंबां मोरये माये मुखांत्र देवाक आमी भेटोवया ताची आशिर्वादां ताची कृपा आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमी जोड घेवया एक घडीभर मावून रावया सर्व आमच्या पातकांचो आमी उडास काडून दूख धरया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपद वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो तुमी हांव सरण सांगता मनाची दोन तोंडां वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगवंताचो नांव सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपद वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kakurka Sumia kakurka Krista kakurka Krista kakurka Sumia kakurka Sumia kakurka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Urservi Anishakti Tacha Isa Somsari Servis Pora Deva Servicharaya Sarpad Veda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Din Vasta Tuja Turvai Baba Paso Ami Tuka Vakarta Sumya Jesu Krista Babacha Ekल्या Skuta Sumya Deva
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे पित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी सतत तो सोमी अवचीत आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकता तो कररसो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकत तो प्रत्यक्ष जातना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको दोबियाच्या खारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुस्तकांक तो नितळ पुतांक तो नितळ करतलो रुप्या आनी बंगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो तशें आतां तो तांकां मानतलो देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार मिटवून दरा तुमची बागला तुम्ही प्राचीन दारानो महिमे वंत्राजांतल्यान भितर सरो कोण तो महिमे वंत्राजा सर्वेस्पोर सोमितो सर्वेस्पोर बलिष्ठ आणि दैरातीक झुजांनी जायते वोंत सर्वेस्पोर तो कोण तो महिमे वंत्राजा सर्वेस्पोर सोमितो दलबारांचो
servespor, tos to mahime vontraza. Kunto măime von traza, servespor somito. Kunto măime von traza, servespor somito. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता, जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मोरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणेभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्राहमाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकटांत ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकान पातकांचें बोगसणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळ्ळेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. नितळ मनाची हा कितली भागी, सर्वेस्पर तांकां पळोवंक मेळटलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुजालेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुजालेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदारगतेची तो वाट पळयोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्रात्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काळ तो देवाळाक आयिल्लो.
नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडणं आयलेल्या वेळार सिम्यावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली, सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिम्यावन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिम्यावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तलवारी बरी तुजेंय काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिंतनां भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रावादिणी आसली, ती आशेर कुळयेची, पानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाल्ली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागण्या करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्त लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रां प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी कर्ण जातच गलिलियांतल्या आपल्या नाजरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचें उतर हें, मागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज फेब्रुवारीची 2 तारीख पवित्र सभा आज जेजूक तेंपलान भेटयलेली परब आचरण करता. आज आमी आमच्या फिरगजेचें वार्षिक फेस्त संभ्रमता. दर्या सुकूर स्टेला मारिस आमची मोरी माय, तिका आज आमी मान करता. ह्या वेळा ह्या दोनी संगती विशांत थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान जेजूक तेंपलान भेटयलेल्या परबे विशीं नियाळया. जेजूक तेंपलान भेटयलेलें घडीत केवल एकाच वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत. आमी जेजूक तेंपलान भेटयलेलें घडीत पळयता. लुकाक तेंपल वा देवाळ म्हळ्यार मोगाचें. ताचो वांजेल आरंभ जावनसय तेंपलांत ह्या देवाळांत, अंत्य जावनसय तेंपलांत वा देवाळांत. ताच्या वांजेलाच्या आरंभार स्नानदातार जुआंवच्या जल्मा विशांत तो कळयता. थंयसर तेंपलांत जाकारीचें आनी देवदूताचें संभाशण चलता. आनी अखेरीक जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजूचे शिस हर एक दीस तेंपलाक वचून देवाळाक वचून देवाक ते अर्गां दितात, देवाची ते स्तुती गायतात. अशें लुकाक तेंपल मोगाचें जावन आशिल्लें. आनी लुकाच्या वांजेलांत हेर जाग्यांनी आमकां तेंपला विशांत आयकोंक मेळटा. दाखल्याक सांगचें तर
पयलें जावन आयचे घडीत जेजूक तेंपलान भेटयलेलें जेजूक तेंपलान भेटयलेलें घडीत लूक विवरिता उपरांत जेजू 12 वर्सांचो आसतना तो तेंपलांत मोरयेक आनी जुजेक मेळटा शिकोणदारा मदें बसून तो तांचें आयकून तांकां सवालां घालनासुल्लो आनी उपरांत काल्वार दोंगरार आपलेंच कूड म्हणलें तें देवाळ तो मनशा कुळा खातीर भेटोवन दिता ह्या सर्व गणितांनी विशेश कितें गे म्हळ्यार मोरी जेजू सांगता आशिल्ली देवाच्या कुशेक ती काल जाली आनी जेजूक सांगात तिणें दिलो कित्याक लुकाक तेंपलो म्हळ्यार तितलें मोगाचें जावन आशिल्लें पोरण्या सल्ल्यांत देवाळ ह्या तेंपलो म्हळ्यार थंयसर देवान रावचो जागो जावन आशिल्लो संवसारांत जायतीं उंचायेचीं पर्वतां आशिल्लीं तरी देवान सियोन पर्वत विंचलो कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या सियोन पर्वतार देवाळ आशिल्लें आनी थंयसर देवान आनी मनशान भेटचो जागो तो जालो जर कोणी देवाळांत वा तेंपलांत काणीक भेटयता तर तो देवाक मोगासो देवाक तो लागीं देवा लागीं आनी पेला लागीं तो राजी जाता म्हणलो संदेश जावन आशिल्लो एजेकियल प्रवाद्याच्या काळार इस्रायल परजा देवा तावन पयस गेल्ली पाताक आदारलें तितले मात्र न्ही तांणी देवाळाकी अपमान केलो देखून एजेकियल प्रवाद्यान लोकांक सांगलें सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुमरा वयली भायर सरून गेली म्हणजे सर्वेस्पराचें हाजीरपण मंदिरांत ना तें भायर गेलें कित्याक तुमच्या पातका वरवीं उपरांत इस्रायल परजा तांचें पाताक ती वळखता आनी परत देवाचें हाजीरपण तांच्या त्या तेंपलांत ह्या देवाळांत हाडूंक प्रयत्न करता आनी आयच्या वांजेलांत आयकल्लें तें घडीत जेजू तेंपलांत येवच्या द्वारी देव ताच्या देवाळाक येवच्या द्वारी देवाची महिमा परत देवाळांत स्थापीत जाता हें आयच्या पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ताणें करच्या प्रवादा द्वारी आमकां तो पयलेंच सांगता तो म्हणटा म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो हांगासर सर्वेस्पराच्या मुखार आयिल्लो दूत म्हळ्यार कोण तो जावन आसा स्नानीक जुआंव आनी ताच्या 6 म्हयन्या उपरांत जेजू जल्माता आनी तो तेंपलांत प्रवेश जाता आनी हो मालाकी प्रवादी सडवणदाराची महिमा जेजू येवच्या पयलेंच परगट करता आनी ताचो प्रवाद जेजू तेंपलाक येवच्या द्वारी जारी जाता शुभ वार्तेंत मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे मोरयेन आनी जुजेन जेजूक तेंपलान भेटयलेलें घडीत आमी आयकलें तेंपलांत सिमोन प्रवाद्याच्या उतरा बराबर जेजूची दुसरी परगटणी अपरगटणी जाली ह्या गणिता द्वारी 3 संगती आमी नियाळ्या पयल्यान जुजे आनी मोरी कालती जाली ती देवाच्या योजनाक विश्वासी रावली तितले मात्र न्ही तांणी भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडलें मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे ती चल्ली कितें तांणी करूंक आशिल्लें त्या तांच्या काळार तें तांणी देवाक केलें आनी भेटोवन दिलें पवित्र पुस्तकांत खंयच्याय कडेन आमकां जुजेच्या उतरा विशांत आयकोंक मेळना जुजे खंयसरी उलयना पूण ताचें हाजीरपणूच ताका देवाचेर आसलेल्या बरवशा विशांत आनी ताका ताच्या कुटुंबाचेर आसच्या मोगा विशांत आमकां कळयता जुजेन आनी मोरयेन जेजूक जाणवायेन वाडयलो
सिम्यांची उतरां आयकून ती विजमीज जाली, पूण तरी तांणी दैर सांडूंक ना. बागार देवाच्या योजनाक ती समर्पीत रितीन जियेली, देवाच्या योजनाक ती काल जाली. आनी दुसऱ्यान तेंपलांत जुजेची वाट पळोवंक राखून रावलेलो सिम्यांव ताच्या जिवितांत सोडवणदाराक पळयता म्हणल्यार बरवशान तो जियेलो. ताचो बरवसो ताच्या जिवितांत निराशी जावंक ना. पवित्र पुस्तक सांगता तो नितीवंत आनी देवबिरांतेचो मनीस, पवित्रत्म्यान भरलेलो, इस्रायलाच्या उदारगतेची वाट पळोवंक तो तयार आसुल्लो, राखून आसुल्लो. आनी अशें देवाची बासवणी निराशी जावंक ना. क्रिस्त ताका पळोवंक मेळ्ळो, क्रिस्त ताका हातान धरूंक मेळ्ळो आनी क्रिस्ताक हातान धरन देवाक तो अर्गां दिता. आनी आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक सोड म्हणून देवाक तो व्हडल्या ताळ्यान स्तुती गायनान तो उपकार आठवण्याच्या बोगनान देवाक तो हर्सिता. आनी तिसऱ्यान देवाच्या योजने प्रमाणे थंयसर जेजूचें समर्पण जालें. सिम्यांच्या उतरांनी सांगचें तर तो म्हणटा, तो अनबावट्यांक बावट तसो दिवो, महिमा इस्रायलाची तिरस्काराचो गुर्त जावन सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक तो कारण जातलो. जेजू ह्या संवसारी येवन सबारांक ताणें बरें केलें. ताचेर कोणें बावार्थ दवरलो, बरवस दवरलो, ती कोणीय निराशी जावनात. बागार तांकां हर एकल्यांक तो बरें करीत गेलो. पूण जेजू कोणें पात येवना, जेजू कोण पातकांत आशिल्लीं तांचें पाताक जेजून दाखोवन दिलें आनी तांकां सारके वाटेन हाडूंक प्रयत्न केलें. तें तांकां जावना. जेजूच्या विरोध तांणी गुटमोळ केलें. अशें सबारांक उठोवंक आनी पडोवंक जेजू कारण जालो. आनी जेजून सिम्यांवन सांगलो प्रवाद जेजूच्या जिवितांत तो सत जालो. उपरांत थंयसर आमकां अन्ना प्रवादिनी मेळटा. ती क्रिस्ताक पळोवन देवाक अर्गां दिवंक ती लागली. आमच्या जिवितांत देवाक आमी अर्गां दिचे. देव आमकांय मेळोंक येता. देवाचें हाजीरपण आमच्याय तेंपलांत आमकां तो लाभयता. कशें देव त्या तेंपलांत भितर आयलो आनी ताचें हाजीरपण थंयसर लाभलें सिम्यांक, त्याच प्रमाणे ह्या तेंपलांत देवाचें हाजीरपण आसा. युकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे तो आमचे मुखार कोरोस्सू हजर जाता. त्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करीचे आनी त्या अन्ना प्रवादिना परी देवाक आमी अर्गां दिचे. जायतें बरेंपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां, देखून ताचो आमी उपकार आठयचे. आज आमी आमच्या फिरगजेचें वार्षिक फेस्त आचरण करता. आमची पात्रोन दर्या सुकूर स्टेला मारिस हिचें परब आमी संभ्रमता. तिका आमी आज मान करता. ती आमच्या जिणेंत बरवशाची यात्रीक जावन आसा. तिचें जिवीत नाजरेतांत बेतलेमाक, बेतलेमांत इजिप्ताक, इजिप्तांत नाजरेताक आनी नाजरेतांत जेरुसलेमाक, शेवटी सर्गा राजाक बरवशाचें यात्रीक पयण जावन आशिल्लें. ती आमकां सुमेस्तां की आदर्श जावन आसा. कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, समस्या येतना कशें आमी धैर्यान फूड करीचे गे, कशें आमी धैर्यान मुखार वचचें म्हणल्याक ती आमकां वाट दाखयता. आमचीं कुटुंबां भाग्यवंतपणाच्या पावंडाक पावोवंक ती आमकां आदार दिता. काना शारांत त्या लग्नांत जेजू अजाप करूंक शकता म्हणून ती बरवसली. देखून ती म्हणटा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. तितलें मात्र न्ही, कुर्सामळी पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ते 3 दीस ती राखून बसली. पापा फ्रांसीस मोरयेमायेचो अखंड बरवसो उद्गारून अशें म्हणटा, मोरी जावन आसा बरवसो. काळोखाच्या परिस्थितींत तिणें आपल्या काळजांत बरवसो जागोवन दवरलो. निमाण्या शुक्रारातावन पास्कांच्या आयतारा पर्यंत तो बरवसो तिचे थंय आसलो. तोच बरवसो सगळें नवें करूंक शकलो. तिच्या त्या अखंड बरवशा वरवीं ते 3 दीस ते तिणें राखून रावल्या वरवीं तिका सर्गीच्या राजाचो कुरव तिका लाभलो. आमच्या बरवशाची जामिनी ती जावंक पावली.
तिच्या जिवितांत कितें घडलें, देवाची कुशी तिणें कशी पाळली, त्याच प्रमाणे आमच्याय जिवितांत जर आमी देवाची कुशी पाळता, देवाच्या कुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी जियेता, आमच्याय जिवितांत अजापां घडटलीं, आमच्याय जिवितांत देवाचो आशिर्वाद आमकां लाभतलो. 2007 इस्वेंत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान बरवशा वरवीं आमी बाचाव जाल्या म्हणल्यार दस्तावेजांत सांगिल्लीं उतरां अशीं आसात. मोरी बरवशाचें नेकेत्र, आमच्या कश्टा वेळार समस्ये वेळार तिका आमी उलो मारूंक जाय म्हणटा पापसाहेब. खंडीत जावन मोरी बरवशाचें नेकेत्र जावन आसा. केदाळा आमी तिका उलो मारता तवळ ती आमच्या कुमकेक येता, आमकां ती सांबाळटा राखता. हे आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत एक ना तर एका रितीन आमी अनुभव केला आनी तिचो मोग आमच्या जिणेंत आमी भोगला. देखून दिसपडटें तिका आमी उलो मारूंक जाय, तिची ससाय आमच्या जिणेंत आमी मागोवंक जाय. आज तिची परब आचरण करतना तिची ससाय आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमी मागया. कशें तिणें तिचें कुटुंब भाग्यवंतपणान चलयलें गे, त्याच रितीर आमचेंय कुटुंब भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक आनी देवाक स्तुती घाडूंक महिमा दिवंक आमी तिचो आदार मागया. आयच्या काळार जायतीं जाणां तांच्या कुटुंबाचो फोटो, फॅमिली फोटो फेसबुकार, इंस्टाग्रामार घालतात आनी थंयसर जायते लायक्स मेळटात, कमेंट्स मेळटात. हें पळोवन संतोश जाता, हें बरेंच. पूण ताच्याकी चड आमचे कुटुंबाचो फोटो हे आमचे कुटुंबच देवाच्या वाटे थंय आमी अपलोड करीचे. देवाची खुशी आमच्या कुटुंबांत आमी आसा करीचे. तवळ देवा तावन लायक्स जोडूंक आनी देवाची बेसांवां जोडूंक आमकां साध्य जाता. देखून देवाची बेसांवां जोडूंक मोरये मायेचो आदार आमच्या जिणेंत आमी मागया. देखून आमच्या कुटुंबांत आमी सांगाता मागया, सांगाता जेवया, सांगाता वेळ करसिया आनी सांगाता तेर्साच्या भक्तीपणांत सांगाता मेळया. मोरयेन देवाची कुशी केली, त्याच रितीर आमच्या जिणेंत देवाची कुशी आमी करया. मोरी माई दर्या सुकूर जावन ती आमची वाट जेजू लागीं व्हरता. जेजू लागीं ती आमकां आपोवन व्हरूंक ती वाट जावन आसा. केदाळा आमी तिका उलो मारता तवळ ती आमच्या कुमकेक येता, आमकां ती आदार दिता. आमकां तिच्या भुरग्यांक आमी केदाळा तिचें नांव उलो करता तवळ ती आमच्या गरजांक पावता. ती जावन आसा एक परफेक्ट एग्जाम्पल आमी कशें जेजूचे वयर बरवसो दवरीचे गे म्हणून. देखून आज तिची परब आचरण करतना तिच्या तावन बरवशेची किरणां आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमी जोडन ती आमी हेरांक परगट करया आनी जेजूक आमी मान दिवया. आनी आमच्या जिवितांत आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक जाय असो आदार करपा ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तू सोरस्तान आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलो पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो कोरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासून आनी आमच्या सुडवणे पासून सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंस पिलेचा काल ताका कुसार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता बराबर जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक धर्मदता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता.
आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमचो मोग करता, आमची मागणी तो आयकता, आमच्यो गरजो तो जाणा. या भावार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे सक्कड आमची मागणी आशा अत्रेग ताच्या समोर आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पवी सभेच्या वडिलांनी तसेच सर लायक भावार्थ्यांनी आपले समर्पण आणि ताका सारी जाल्ले मिसांव समजून घेवंक त्या प्रमाणे जियोंक संवसारांत उजवाड जावन परजळ अशें कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांतल्या आणि अख्ख्या संवसारांतल्या फुडाऱ्यांनी समाजे खातीर आपले समर्पण समजून जियेशें आनी ह्या मारिफात संवसारांत शांती समाधान राज करूं म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आनी तांची सेवा करच्या सर्वांक समर्पणाच्या स्पिरितांत बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या याजकांक, धार्मिकांक, सेमिनरिस्तांक आनी नोविसांक तशेंच लग्नात जिवीत जियेताल्या भावंडांक तांचे समर्पणांत तृप्ती आनी संतोष दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तांच्या शिकपान तशेंच फुडार सोदच्या जबाबदारेन समर्पीत कर. वडिलांक विधेय जावन क्रिस्ती शेगुणांनी ती परजळो म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेल्या आमकां पिरगसगारांक आमचे पिरगेचे थंय समर्पीत कर. पारगवंत आसलेल्या आमच्या भावंडांक बरी भलायकी दी, तांच्या कामान भद्रती दी, तांच्या वावराक बरो फोळ तांकां लाभय. आमच्या वाड्यांनी तशेंच कुटुंबांनी मोग एकवट सडय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावून रावन सर्व आमची मागणी आशा अत्रेग ते सावा मोरये माये मुखांत्र जेजूक आमी उबारया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर उसारलेली सर मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी तुज्या मोगान तुज्या बेसावांनी ती तूं बर. हे मागणी हांव करतां क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. सृष्टी रचणारा आम्ही तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणान आमकां दिल्लो ताका मायेन भेटयता. दाखवारीन दिल्लो मनशा वावरान जाल्लो करून दी तूं आमकां पिवन. सासनाच्या सासना देवा जय जय. 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 सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा आम्ही तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणान आमकां दिल्लो मुंडो तुका भेटयता. मनशा वावरान केल्लो पृथ्वीन आमकां दिल्लो सामको उंडो आमकां जिविताचो. सासनाच्या सासना देवा जय जय. 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 सासनाच्या
म्हज्या भावा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. ही तुमच्या बलिदान आपल्या मनातली महिमेने आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा, कथा विणशेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाची बली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोस आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासनीक बागेली तुज्या महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरा भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोस अभिमान इस्रायल परजेसो आनी उजवाड सर राष्ट्रांचो असो पवित्रात्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां बुकतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता दाता जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळे तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù जीवन झाला. ओ भावाचा सो गुण आम्ही परगटा जेजू नव्या येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सुचलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी देवाच्या माय भोव भगवान अंकवार मोरयेच्या तुज्या भगवान धर्मदूतांच्या वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेलें जे दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आरे तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मोन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसूं रे तुज्या पवित्र सभेक भावर्तान आनी प्रिती मोगान तिरकार. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमचे मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगाती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत घे. थंयच आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसगाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता,
तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोय आसूं. तुमचे सुरे असो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातुरत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातुरत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें तुजे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या. जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या. निताय म्हणो जिविताचो तूं सोम्याराय काळजाचो. निताय म्हणो जिविताचो तूं सोम्याराय काळजाचो. जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या. जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या. सोमी मोजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला. गोडी सोमी मोजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला. जेजूये काळजांत म्हज्या आयलाय सोमिया काळजांत बिडार केला. तुकाच म्हाका दिवो
काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका दिला मुखान म्हज्या आयलाय सोमिया काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून धनिया संतोष म्हाका दिला सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक हातान धरचे बाग मेळा पर्यान मरण देखसना म्हूण सिम्यांक तुवें दिल्ली बसवणी पाळून ताचे अत्रेग तुवें बागयले ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केलें जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतलां ताकाच सर्गी सस्नीक महिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भाऊ भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक म्हज्या मोगाच्या पिरगसगारांक मानाच्या सैरदेऱ्यांक वेलंकणी सायबिणीच्या भक्तिकांत परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भाऊ भयणींक आनी तुमकां सोमेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मोरये मायेची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर मागता. गवळीक बापांनी आमकां सोमेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयलात. आज फेस्ताचे दाबाजीक पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जगतो संदेश दिला. मानदीक बाप दोतोर जेन्सिल आल्वा, डायोसिजन सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ डॉक्ट्रीन अँड फेथ. फादर जेन्सिल पांगला पिरगजीचे भोव सादे आनी मागण्याचे याजाक. आतांत थोडे तेंपा आदीं रोमान ताणें पवित्र पुस्तकांत दोतोर सानाद आपणयला. बरेच सादे याजाक हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी आमकां बरें करन वांजेलाच्या वाचपाचें विवरण आमकां दिलां. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांक हांव सर बरें मागतां. आयच्या मिसाची लितुर्जी चलोवन वेल्या गवळीक मंडळीच्या सांद्यांनी तुमकां देव बरें करूं हांव विनंती करतां. नांवां आपयतना दय करून मुखार येवन आमच्या विगारवार बापा जावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. प्रितम पिंटो आनी कुटुंब बारकोर. सी हॉर्स आल्फा माता बोट मालपे. रिचर्ड नाझरेत आनी कुटुंब आरसी केरे. लिझी आनी फ्रँकलिन मेनेझेस रुजारवाडो. फ्रांसीस डिसोजा बॉम्बे. लायनल डिसोजा कुंतल नगर. लिओ कर्नेलियो आनी कुटुंब काक्कुंजे. हांणी बँड स्पॉन्सर केलां. सिसिलिया मेनेझेस आनी कुटुंब रुजारवाडो. वॅलेरियन पिकाडो आनी कुटुंब पातिमावाडो. जसिंता डिसोजा आनी कुटुंब तोट्टाम. स्टॅनली ग्लॅडिस मेनेझेस आनी कुटुंब पातिमावाडो. तशेंच रॉयल लेस्टन मार्टिस मूडबेळे. आतां आमचे बिगारवार तांचो संदेश दितले. मोगाच्या भाव भयणी तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. वार्षिक फेस्त मोरये मुखांत आमकां मेळिल्ल्या स्वरूप कारांगर गानयोचो एक अपूर्व वेळ
मरी माय हर एक आमच्या मेटांनी आमच्या खातीर आपल्या पुलाक विनंती करून आमकां आशिर्वादाने भरता देखून तिका जावं अर्गां. ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तांच्या नांवान हें पूण शेत हांगा जावन सोलोवन व्हरच्या आनी सर्व आत्मीक गरजांनी आमकां कुमो करच्या आमच्या विगार बापांक फादर बॅप्टिस्ट मॅनेज आसाक तुमच्या नांवी तांकां बरें फेस्त मागता. हांगा मात्र न्ही आमच्या वाराड्याच्या आनी देशाच्या सबार कार्यांनी ताचो मोठो हात आसा. वाराड्याच्या खंयच्याय आमच्या आत्मीक गरजांक तो पावता. प्रत्येक तरान आमच्या वाराड्याच्या फादरांची जमात आसतना आमच्या आत्मीक गरजांनी ताचो मोठो हात आसा आनी आपल्या सादेपणान आपल्या तांकी प्रमाणे आपली सेवा तो भेटयता. त्या देखून तुमच्या समेस्त नांवान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. परतून पटी तुमकां समेस्तां बरें फेस्त मरी माय आमकां सदांच सांबाळून दी, आशिर्वादान बरोवन दी आनी आपल्या पुता लागीं आमकां मागोवन दडनी म्हणून म्हजें मागणें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. दाबाजीक आशिर्वादाक तकली बागोवया. सर्वजणेचो देव तुमकां आपल्या आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्कायेन तुमचें जिवीत बरो. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटो आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं. बावर्तान आनी बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादीक करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्नाचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ रावो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. रोजारी राणी जावची शिकाये. मोगाळा बई माये तू जाले दिवून आमकां क्रिस्ता. मानता तुझ्या दयेन एकठांयली मेची तुझ्या भुरग्या. मोगाळा बई माये तू जाले दिवून आमकां क्रिस्ता. मानता तुझ्या दयेन एकठांयली मेची तुझ्या भुरग्या. भाग्यवान मोरये खतावेन राणये मोगाळाचे माये. भलायकेचे माये रोजारी राणये जावचे शिकाये. मोगाळ पुत्रा सवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या बो पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दिन तुजे आशिर्वाद. भलायकीचे माये आमापासून विनंती कर. धैर्य सुकरा आमापासून विनंती कर. तुम्ही समेस्त बडव्यानो आनी भक्तानो आमापासून विनंती करा. भाग्यवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.